गळीत हंगाम सुरू जावचे पयलींच धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याक बंद करपाचो आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिला. जे कारखाने मार्गदर्शक तत्वां पाळिनात ते बंद करपाचो आदेश 1 जून 2017 दिसा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काडिल्लो. त्या आदेशा प्रमाण आता गोंयच्या ह्या एकमेव साखर कारखान्याचेर कारवाय जातली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हो साखर कारखानो बंद जाला हाची खात्री करची आनी कळोवचें म्हणूनय केंद्रीय मंडळान 12 ऑक्टोबर 2018 दिसा काडिल्ल्या आदेशात नमूद केला. तशेंच मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण सगळ्या जाग्यार घालिनात तो मेरेन संजीवनीची लायट तोडची अशेंय बरयलां. आदेश काडिल्लो 12 ऑक्टोबराक. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडच्यान कारवाय करात म्हूण आदेश आयल्या उपरांत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संजीवनीक नोटीस धाडिल्ली. ताका संजीवनीन जापूय दिल्या. सध्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण गजाली जाग्यार घालूंक मेंटेनन्साचें काम खंय चल्लां. चर्चा चल्ल्या की संजीवनी साखर कारखानो बंद जावपाच्या वाटेर आसा म्हणून ती चवकशी करपाक हांगासर आयिल्ले तेन्ना कळ्ळें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां एक नोटीस दिल्ली आसा. तेजो रिप्लाय तांणी केला आनी सद्या एक्चुअली संजीवन कारखानो जो आसा गळीत हंगामा अजून सुरू जावंक ना. मेंटेनन्स काम तेंचें सुरू आसा भितर. धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू.